नमस्कार आणि योगकार तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल। एक्टिविजम केला तो सत्याचो एक्टिविजम केला, पॉझिटिव्ह एक्टिविजम केला। ही मेसेज सगळ्या गोंयकारांक आणि आख्ख्या वर्ल्डाक जितले गोंयकार आसा तांकां ही मेसेज दिवपाक सोदता। हांव एक्टिविजमान कोणाकडल्यान पैसे घेयना आणि माझ्या नावान। हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर, हांव शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर म्हणून एक्टिविजम करता। गेली 5 वर्सां जाली हांव ह्या एक्टिविजमान आसा आणि ह्या 5 वर्सान हांवें केन्ना कोणाकडे पैसे मागूंक ना आणि केन्ना कोणाकडे डोनेशनूय दी म्हणून रिक्वेस्ट करूंक ना आणि हेच्या फुडेंय करचो ना। म्हाजे कडेन जाता जाल्यार हांव करतलो। कितली वायट सुद्धा परिस्थिती येयली कितें जाल्यार ती हांव फेस करपाक तयार आसा। कितें डोनेशन घेवन एक्टिविजम करप ह्या म्हाज्या मनाक पटना। कित्याक सांग, हांव जे कितें करता दॅट इज माय पॅशन आणि ह्या मातयेच्या मोगा खातीर करता, ह्या गोंयच्या मातयेच्या मोगा खातीर करता। परत सांगता, कितें आतां हालीं आमी व्हिडिओज पळयता की एक्टिविस्टांक डोनेशन जाय म्हणून, कोणाक जाय तेणी तेंच्यांनी घेवपाचें। पूण हांवें हो व्हिडिओ क्लियर करपाक व्हिडिओ काडला की शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर हो कोणाकडल्यान पैसे घेयना आणि माझ्या नावान जर कोण पैसे मागता जाल्यार तुमच्या पांया पडटा। कोणाक पैसे दिवपाची गरज ना। कित्याक सांग, हांव कोणाकडल्यान पैसे घेवचोय ना। कित्याक सांग, म्हाका व्हिडिओ काडपाक पैशांची गरज ना, इश्यू रेज करपाक पैशांची गरज ना। कितें हांव स्वताच्या बोल्सांतले हांव जे कितें जोडटा न्हू, कितें तेतूंतले थोडे पैसे हांव मोडपाक समर्थ आसा। म्हाका कोणाकडल्यान मागून एक्टिविजम करपाचो ना। कितें फाल्यां सकाळीं म्हाका ते कोणी म्हाजेर बोट दाखयलेलें नाका की आपूण तुका पैसे दिल्लेले मरे, म्हाजें हें काम कर, म्हाजें तें काम कर। कितें म्हाका कोणाच्या दबावा खाला रावन म्हाका एक्टिविजम करपाचो ना। हांव जो एक्टिविजम करता तो गार्बेजीचेर करता आणि एनवायरमेंट रिलेटेड जे इश्यूज आहा तेंचेर करता आणि ओव्हरऑल इश्यूज, रस्ते होणके पडले, मागीर खुबशे हे जे डे टू डे लायफान जे सरकार ज्या जाग्यार चुकता थंय हांव उलयता, मंत्री ज्या जाग्यार चुकता थंय हांव उलयता, कितें आमदार ज्या जाग्यार चुकता थंयसर हांव उलयता। म्हाज्या एक्टिविजमाक पैशाची गरज ना। परत एकदा क्लियर करता, हांवें थोडे व्हिडिओज पळयले, हांव नांवां घेयना, पूण म्हाज्या एक्टिविजमाक पैशाची गरज ना। म्हाजेर केसी जावं नाल्यार आनीक कितें प्रॉब्लेम येवं, हांव तुमचे कडेन पैसे मागून एक्टिविजम करचो ना। म्हाजें तें मनाक पटना तुमचे कडेन पैसे मागून एक्टिविजम करप। एक्टिविजम इज माय पॅशन, म्हाज्या उमेदी खातीर हांव करता आणि म्हाका हे जे इश्यूज हांव रेज करता न्हू, कितें ते म्हाका आवडटा म्हणून हांव करता। तुमचे कडल्यान पैसे जे दिसा हांवें मागले न्हू त्या दिसा एक्टिविजम बंद करतलो। सो तो मेरेन हांव जे कितें करता न्हू, बरें करता एप्रिशिएट करा, वायट करता क्रिटिसायज करा, नो प्रॉब्लेम। हेच्या पयलीं म्हाजेर बेश्टी एलिगेशनां सुद्धा जाले की शंकर पोळजी खंय पॉलिटिशियनांकडल्यान पैसे घेता खंय आणि एक्टिविजम करता आणि बोबो मारता खंय, कळ्ळें तुका? हांव हे जे तुमचे शब्द आहा न्हू, पॉलिटिशियनांकडल्यान पैसे घेवन बोबो मारता, हे हांव खंयच्याय देवळान उबो रावन साक्षी जावन सांगपाक शकता। इतके वायट दीस येवंक ना शंकर पोळजीचे, कळ्ळें तुका? हांव काम धंदो करता आणि तेतून म्हाका जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना एक्टिविजम करता। कितें आणि आयज मेरेन म्हाका जाल्यार गर्व आहा की हांवें जो एक्टिविजम केला तो सत्याचो एक्टिविजम केला, पॉझिटिव्ह एक्टिविजम केला। ही मेसेज सगळ्या गोंयकारांक आणि आख्ख्या वर्ल्डाक जितले गोंयकार आसा तांकां हांव ही मेसेज दिवपाक सोदता। हांव एक्टिविजमान कोणाकडल्यान पैसे घेयना आणि म्हाज्या नावान कोण जर डोनेशन मागता जाल्यार प्लीज म्हाज्या नावान डोनेशन कोणाक दिवपाची गरज ना। कित्याक सांग, तुम्ही डोनेशन दिले सुद्धा न्हू जाल्यार हांव ते एक्सेप्ट करचो ना। ओके, सो ही माझी मेसेज जी आहा न्हू ही क्लियर कट सगळ्याकडे व्हायरल जाल्ली बरी। कित्याक सांग, म्हाज्या नावाचे मेम्स बीन येवपाक लागले आता, शंकर पोळजी डोनेशन मागता बिकता बीन म्हणून। ओके, सो म्हाका क्लियर करपाचें आहा, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर निस्वार्थपणान काम करता आणि कोणाकडल्यान एक रुपया घेनासतना काम करता आणि जो मेरेन म्हाजे कडेन जाता तो मेरेन हांव करतलो आणि जेन्ना जायना तेन्ना जे दिसा हांव एक्टिविजम बंद करतलो ते दिसा हांव तुमकां सांगतलो की बाबा रे म्हाका आतां फुडें जायना, कितें म्हाजी आतां परिस्थिती ना, हांव एक्टिविजम आतां बंद करता म्हणून। पूण डोनेशनाचे एक्टिविजम नो। देव बरें करूं। प्लीज सबस्क्राइब टू माय चॅनल।